न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान हांव दिप्ती काकोडकर तुमकां येवकार दिता। तर आयच्या दिसभराच्या म्हत्वाच्या घडणुकांचो धांवतो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनान घेवया। तर सगळ्यांत पयलीं या सुशांत गांवसा कडेन। सुशांत, आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा? आजच्या दिसातली सगळ्यात महत्त्वाची बातमी म्हटल्यार तरी गोंयाक राष्ट्रीय खेळ सर्तीत आनीक एक भांगरा पदक मेळ्ळा। आकांक्षा साळुंके हाणें स्क्वॉश जो खेळ आसा तातूंत गोंयाक हें भांगरा पदक मेळोवन दिला। काल आकांक्षान फायनलीत प्रवेश केल्लो आनी आयज तामिळनाडूच्या जी बायल खेळगडे आहा तिका ताणें 3-0 फरकान हारयली। आकांक्षा एक बरें खेळगडे। अमेरिकेक आकांक्षा प्रशिक्षण घेता आनी स्पेशल राष्ट्रीय खेळ सर्ती खातीर मंत्री गोविंद गावडेन ताका फोन करून अमेरिकेच्यान गोंया आपयले आनी मंत्री गोविंद गावडेची विनंतेक मान दिवन ते गोंया येयले आनी हे भांगरा पदक ताणें जिखिल्लें आसा। एक बऱ्यांतले बरे खेळगडे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार ह्या नादी ताणें बरी कामगिरी केल्या। ताच्या कडल्यान गोंयाक पदकाची अपेक्षा आसलीच आनी ताणें अपेक्षे प्रमाण कामगिरी केल्या आनी गोंयाक आनीक एक भांगरा पदक मेळोवन दिल्या। गोंयची जी टोटल पदकां आसात ती 49चेर पाविल्ली आसात। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनान। थँक्यू सुशांत। 37व्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीचें आयोजन आमच्या सरकारान खरेंच बरें केल्लें आसा आनी ताच्या बरी कामगिरी जी आसा ते आमचे खेळगडे करतात। तर आतां आमी आमच्या सब एडिटर उशा कडेन। उशा, आयजची म्हत्वाची अपडेट सांग। आयची म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार TCP मिनिस्टरान गोंय काबार करपाचें जें षडयंत्र आसलां ताणें 3 दुकानां घातल्यात आनी तातूंतल्यान 50,000 कोटीची मोख दवरल्या आनी कलम 17(2) आनी 17(ड) घालून व्हडा प्रमाणांत जमनीचें जें रुपांतरण आसा चल्लां आनी ते भायर फार्म हावस पॉलिसी अंतर्गत तेणें शेतां काबार करपाक जो विश्वजीत राणेन कट रचला आनी असो जो आरोप आसा तो काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार शेनवार आयताराक रातच्या वेळार जो पत्रादेवी चॅक नाक्याचेर बेकायदेशीर वेव्हार चलता, म्हणल्यार ज्यो मालाच्यो गाडयो आसात त्यो वतना तेंचे कडल्यान एंट्री फी म्हूण 20 रुपया घेतात। ह्यो एंट्री फी कित्या खातीर घेता आनी कसल्यो असो प्रश्न जो आसा तो काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन उपरासला आनी तशेंच जो हो फी कलेक्ट करता ती एक बायल मनीस व्हरपाक येता आनी ती कोण आनी ताचेर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या। आनी ह्यो आमच्यो तुमी दोनूय पुराय बातम्यो पळोवच्यो CMP बुलेटिनात। थँक्यू उशा। ही जी पळय पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर 20 रुपया फारीक करून जे पळय तांचे कडल्यान घेतात ही बेकायदेशीर रितीन घेतिल्ल्या कारणान हाचेर खरीच कारवाय जावपाची गरज आसा। तर आतां आमी आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन। आयची जी बातमी आसा ती गोंय सरकारान 4 चाकी आनी दुचाकी वाहनांक फेरी बोटींतल्यान ट्रॅव्हल करतले जाल्यार तिकेट दराची केलां, अधिसुचोवणी जारी केला। ताचेर काँग्रेसा सयत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन सुद्दां विरोध केला। काँग्रेसान आयज फेरी धक्क्या सामकार रावन हाचो निशेध केलो आनी सांगलें की जर ही अधिसुचोवणी फाटीं घेवंक ना जाल्यार खात्या मुखार सामकार कार्यालया मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिला। दुसरी बातमी म्हणल्यार आयज पिळगांव हायस्कुलांत पयले बाल साहित्य संगीत संमेलनाचें उक्तावण जालें प्रेमेन शेट हांच्या हस्तुकी। त्या वेळार तांच्यांनी म्हटलें की संगीताक लागून ताण तणाव पयस जावन मनाक शांती मेळटा म्हणटकून संगितान चडांत चड वेळ मनशान दिवचो अशें ताणें म्हणलें। थँक्यू संजना। खऱ्यांनीच संगीत किंवा ज्यो तुमच्यो आवडी आसात पळय ताका लागून तुमचो ताण तणाव कमी जावपाक खूब मजत जाता। तर आतां आमी आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। उत्तेजा, आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशी। आयची म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार काल राती शेनवारा मडगांव आख्या वाठारांतल्या कोस्ता फॅक्टरी फाटल्यान आशिल्ल्या कोयराच्या राशीक उजो लागलो।
तर थोड्या वेळ लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी येवन उजो नियंत्रणात हाडलो, पण हो कोयर खंय फाटले 6 म्हयने तसोच आसलो अशें थळावे लोक सांगतात. थळावे लोक सांगतात. सो हितून ते कोयर दुसरी बातमी म्हणल्यार आयज दनपारा मोरजे मरडीवाडा हांगा रशियन पर्यटकान मोटरसायकली वयल्यान एके पार्क केल्ले दुचाकीक धपको दिलो आनी ह्या अपघातान ती दुचाकीचेर बशिल्ली जी बायल आसली पळय ती जखमी जाल्या. सो तिका हॉस्पिटलान उपचारा खातीर हॉस्पिटलान दाखल केल्या. सो मोरजे वाठारांनी खूब पर्यटक येतात आनी वेगान गाडयो चलयतात. सो थळाव्यांनी थंयसर एक मोरजे वाठारांत पुलीस दवरपाची मागणी केल्या. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. गोंयान पर्यटक खूब येतात, मात हे पर्यटकांक जेन्ना रेंट कॅब आसूं किंवा ज्यो गाडयो दितात ती दितना तांचे कडेन कितपत वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसात हें चॅक करप गरजेचें आसा. तर आतां आमी आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयज आयतार आशिल्ल्यान पुराय गोंयांत ग्रामसभा जाता. सो सावड्डेची ग्रामसभा जाली. ह्या बसकेंत तांच्यांनी आपआपले प्रश्न मांडले. तशें मेन मुद्दो म्हणजे कोलाचो आशिल्लो. वास्कोच्यान जे ट्रक ओवरलोडींग करून जे कोल येता पळय तितून ते ओवरलोडींग जाल्ल्यान कारण तांकां त्रास जाता. सो ताका लागून पंचायतीन तांकां लेटर धाडला आनी समज तेंच्यांनी आयकूंक ना, कॉन्ट्रॅक्टरा पळय तेंच्यांनी आयकूंक ना जाल्यार गाडयो बंद करतले अशी तेंणी पंचायतीन शिटकावणी दिला. थँक्यू ऐश्वर्या. तर अशाच आनीकूय महत्वाच्या अपडेटां खातीर आमचे गोमंतक टीव्हीच्या फेसबूक, यूट्यूब आणि इंस्टाग्राम चॅनलांक फॉलो सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात. आणि आमचे 7 PM गोमंतक टुडे हे बुलेटिन तर मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत दीप्तिका कोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.